नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपली पळयात आयच्यो हेडलायन्स. नावाडगो गुंड दाऊद इब्राहिमाक वीख दिवन जिवेशी मारपाचो यत्न. भलायकेच्या कारणाक लागून कराचीतल्या भलायकी केंद्रात केलो भरती. धारगळे महामार्गाचेर जालो भिरांकूळ अपघात. अपघातात एकल्याक जाग्यारूच आयलें मरण. फाटल्या 5 वर्सांत गोंयांत कोमुनिदाद सुवातेत 492 अतिक्रमणांच्यो केशी. उत्तर गोंयांत 199 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 293 कागाळी. पेडणेच्यान परतून लढयतलो विधानसभेची वेंचणूक. आदलो आमदार बाबू आसगांवकाराची घोषणा. इलेक्ट्रीक गाडयांक गोंयांत उणो प्रतिसाद. गाडयांचो आंकडो मर्यादीत. चार्जिंग स्टेशनां घालप ना शक्य. आनी गोयच्या पर्यटनाचो दर्जो देंवता. शिंदळकी वेवसायाचेरूय जाय कडक कारवाय. गोंयांत सनबर्न नाकाच. आमदार कालूस फेरेराचे विधान. आता पळयात खबरो विस्तारांत. नावाडगो गुंड दाऊद इब्राहिमाक वीख दिवन जिवेशी मारपाचो यत्न जाल्ल्याचें कळटा. वीख बादा जाले उपरांत भलायकेच्या कारणाक लागून ताका पाकिस्तानांतल्या कराची हांगच्या भलायकी केंद्रात भरती केला. फाटल्या 2 दिसांच्यान दाऊदाचेर उपचार सुरू आसात. मुंबय पुलिशेन तशेंच गुन्यांव शाखेन हे विशीं कसलेच स्टेटमेंट दिवं ना. दुसरे वटेन पाकिस्तानी मिडियानूय हे विशीं बातमी दिल्ली ना. पूण पाकिस्तानी सोशल मिडियाचेर हे विशीं नेटान चर्चा जातना दिश्टी पडटा. गोंयांत दिसान दीस अपघाताच्यो घडणुको वाडतूच आसात. धारगळे पंचायती मुखार राष्ट्रीय महामार्गार स्विफ्ट कारीचो धपको बसून जाल्ल्या अपघातात एका चलून वचप्याक जाग्यारूच मरण आयलें. धारगळे पंचायत वाठारात भिरांकूळ अपघात घडलो. तिवाडो धारगळचो चंद्रकांत कांबळी हो पंचायती मुखावयल्यान राष्ट्रीय महामार्गा वयल्यान रस्तो हुपतना मुखावयल्यान गतीन येवपी स्विफ्ट GA07T0907 ह्या कारीन नेटाचो धपको दिल्ल्यान ताका आगताक मरण आयलें. पेडणे पुलिसांक अपघाताची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पेडणे पुलिसांनी अपघाताचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कोमुनिदाद सुवातेंतलीं घरां कायदेशीर करपाक सरकार हातपाय मारपाक लागला. पूण तेच बरोबर फाटले 5 वर्सां सावन पुराय गोंयांत कोमुनिदाद सुवातेत 492 अतिक्रमणां जाल्यात. तातूंत 485 केसी सुनावणे खातीर आयल्यात. तातूंतल्या 309 केसींचो निकाल लागला आनी 176 केसी प्रलंबीत आसात. पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. गोंयभरच्या कोमुनिदाद सुवातींनी बांदिल्लीं घरां कायदेशीर करपा विशीं सरकार कायदो दुरुस्ती हाडटलो म्हूण चर्चा आसा. फकत नीज गोंयकारांचीच घरां आमी कायदेशीर करता, तांचेर न्यायालयाची हुमकळटी तलवार आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें. पूण खऱ्यांनीच कोमुनिदाद सुवातींनी कितलीशींच बेकायदेशीर आस्थापनां आनी अतिक्रमणां आसात हाची म्हायती कोमुनिदाद कडेन नाशिल्ली. देखून ही म्हायती जिल्लोधिकारी कार्यालयांतल्यान मेळ्ळ्या. तातूंत बेकायदेशीर घरां बांदप, दुरीग बांदप, गाडे घालप, शेतां पुरवप, मोबायल टावर उबारप ह्या सारक्यो बेकायदेशीर गजालींचो आस्पाव आसा. चडश्यो भानगडी दक्षिण गोंयांत पळोवपाक मेळटात. फाटल्या 5 वर्सांची आंकडेवारी आसा ती अशी. फाटल्या 5 वर्सां सावन गोंयांत अतिक्रमणाच्यो एकूण 492 कागाळी. 485 केसी पावल्यो सुनावणे खातीर. 309 केसींचो लागला निकाल. जाल्यार 171 केसी प्रलंबीत. उत्तर गोंयांत 199 अतिक्रमणां जाल्यात. तातूंतले 118 केसींचे खटले कोमुनिदाद प्रशासन हाताळटा. तातूंतले 105 केसी निकालात काडल्यात आनी फकत 13 केसींचो निकाल लागपाचो आसा. जाल्यार 4 केसी न्यायालय आनी उपजिल्लोधिकाऱ्याकडे प्रलंबीत आसात. तातूंतलीच एक केस म्हळ्यार सेरुला कोमुनिदाद.
आदोगाद आयरिश रॉड्रिक्सान आदलो साळगांवचो आमदार दिलीप परोळेकरा आड सेरुला कोमिनिदात फेरफार याचिका घातिल्ली. पूण ही केसीची सुनावणी सरकारी पातळीचेर चलता आनी ताचो निकाल अजून येवपाचो आसा असो जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्लो अहवाल सांगता. दक्षिण गोंयांत कोमिनिदाद सुवातेन वट्ट 293 अतिक्रमणाच्यो कागाळी आसात, जाल्यार भायल्या भायर 56 खटले न्यायालयात पावल्यात. देखून हो एकूण आंकडो 349 मेरेन पावता. 293 केसींतल्या 107 केसींचेर निकाल जावपाचो आसा, जाल्यार 186 केसी भायर मारल्यात. न्यायालयातल्या 51 केसींचेर निकाल लागपाचो आसा आनी 5 केसी न्यायालयात निकालांत काडल्यात. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. आदले उपमुख्यमंत्री आणि पेडणेचे आदले आमदार बाबू आजगावकरान परत एक फावट पेडणेच्यान वेंचणूक लडोवपाची इच्छा दाखयल्या. पक्षान तिकेट दिव वा ना दिव येता त्या 2027च्या वेंचणुकेत हांव पेडणेच्यान उमेदवारी लडोवपाक तयार आशिल्ल्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकार हांणी सांगले. पेडण्या परतो हांव रावतलोच आनी लोक म्हाका फोन करतात, आपयतात, लोकांची तळमळ आहा आनी लोक एक तरेचो म्हाका फोन करून सांगतात की बाबू तूं जाय म्हणून. सो लोकांची इच्छे प्रमाणे हांव येतलोच पेडण्या आनी परत आनी एक फावटी त्याच जोमान फुडें वयतलो आनी जो विकास उरला तो विकास फुडें व्हरपाक हांव काम करतलों. पक्ष खंयचो तें तेन्ना पळया, मेळटा तो पक्ष सर. ते टायम येतलो तेन्ना सांगतलो. पण आजून पासून हांव बीजेपीनूच आहा. तोडू शकतात मागीर कितें त्याचो अर्थ म्हणजे तोडू शकतात ते तेन्ना जेन्ना इलेक्शन येतले तेन्ना उलयता. गोंयकारांची खंय इलेक्ट्रीक गाडया कडेन फाट. राज्यांतले इलेक्ट्रीक गाडयांचो आंकडो लाखाचेरूय पावना म्हणून वीज मंत्री सुनील ढवळीकार उलयला. इलेक्ट्रीक गाडयांचे हे उण्या प्रतिसादाक लागून खंय राज्यांत चार्जिंग स्टेशनां उबारप सध्या तरी शक्य ना अशें मंत्री सुनील ढवळीकारान स्पश्ट केलें. पळोवया हो खासा रिपोर्ट. एका तेंपार इलेक्ट्रीक गाडयांक उर्बा दिवपा खातीर गोंय सरकारान खासा येवजण चालीक लायिल्ली. उपरांत ती बंद केली आनी आतां तर गोंयांत इलेक्ट्रीक चार्जिंग स्टेशनांय उबारप शक्य ना अशें विधान वीज मंत्री सुनील ढवळीकर हांणी केलां. ढवळीकर म्हणटा गोंयांत खंय इलेक्ट्रीक गाडयांक सामको उणो प्रतिसाद आनी हे खातीर ढवळीकरान वेगवेगळी कारणांय दिल्यात. फक्त झालं की नाही, IOC इज कमिंग विथ EV पॉवर स्टेशन, टाटा पॉवर इज कमिंग विथ EV. सर्वसामान्य मनीस ते इतले बेगीन घालूंक शकचो ना अशें म्हाका दिसता. ताका खर्च 20 लाख जाता आनी डेन्सिटी ऑफ व्हेकल जी गोंयांत आसा ती खूब कमी आशिल्ल्या कारणान आनी प्रत्येक मनीस एक कार जर घेतली, एक स्कूटर घेतली, तो स्वता घरा कडेनूच रातचो चार्ज करता आनी त्या खातीर जी पब्लीक व्हेकल जो पर्यंत गोंयांत मोठ्या प्रमाणात जायना तो पर्यंत हो इश्यूज चलता. ह्यो ज्यो हें आसा त्यो गाडयोच ना. गाडयो जो पर्यंत गोंयांत येना तो पर्यंत ही सेंटरां चालपाक 20 लाख खर्च, त्याचे 10% जर आमी इंटरेस्ट धरलो 2 लाख येवपाक जाय. 2 लाखांचो जर ताका फक्त वर्सा सेलूच येतलो जाल्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. पळय पब्लीक मायंड पयलीं जावपाक जाय न्ही. पब्लीक मायंडाचें कारण तूं म्हाका विचारता नाका, पब्लिकाक विचार. प्रमोट म्हणजे तेणें फुकट दिवंक शकना न्ही. प्रमोट हेचो अर्थ फुकट दिवप न्ही. प्रमोट हें प्रत्येकान बाबा आपल्या हे व्हेकल स्वस्त पडटा हें प्रत्येकान मनाक घेतलें जाल्यार तें जाता. पयलीं म्हणजे चार्जिंग स्टेशन गोंयांत जावपाक जाय जाल्यार ताका डेन्सिटी ऑफ व्हेकल्स वाडपाक जाय. जो पर्यंत डेन्सिटी ऑफ व्हेकल्स वाडना तो पर्यंत चार्जिंग स्टेशनाक कोण फुडें येवचो ना. चार्जिंग स्टेशनां केन्ना येतलीं जेन्ना डेन्सिटी ऑफ व्हेकल वाडटली. ना म्हज्या म्हायती प्रमाणे इट इज नॉट इन थावजंड्स, जस्ट इन थावजंड, इट शूड बी इन लॅक्स. गोंयांत इलेक्ट्रीक व्हेकल्स म्हणटात ताका बरो प्रतिसाद आसा. चड ना व्हडलो ना पूण लोक EVs म्हणटा ते विकती घेतात. पूण एक इश्यू एक मोठो म्हणटा तो तांकां फेस करचो पडटा तो म्हणटा चार्जिंग स्टेशन्स. गोंयांत चार्जिंग स्टेशन म्हणटा ते बोटां इतले मेजपा सारके आसात आनी चार्जिंग स्टेशन कमी आसलेल्या कारणान EV घेवपाक लोक फुडें फाटीं पळयता कित्याक लॉंग डिस्टन्स ट्रॅवल जायना आनी चडशे थोड्यांक
जे फ्लॅटांनी रावतात नाल्यार खंय हितून क्वॉर्टर्सांनी रावतात तांकां आपल्या घरा कडेन EV चार्ज करपाक फॅसिलिटी ना. देखून तांकां पब्लीक जे स्टेशन आसा चार्जिंग स्टेशन तांचेर निंबून रावचें पडटा. पूण ह्या गोंयांत खूब कमी आसात. देखून हे लोक जे EV घेवंक सोदतात ताका फाटीं फुडें जातात. हेच्या बद्दल आमी वीज मंत्री आसा सुदीन ढवळीकर हांचे कडेन उलयले. तांच्यांनी म्हटलें कितें लोक EV म्हणटा त्यो गाडयो खूब कमी प्रमाणात घेतात. देखून आमी चार्जर घालपाक शकना. समज लोक EV घेत रावतले चड जेन्ना संख्या EVची वाडटली तशें तशें चार्जिंगाची संख्या वाडटली. देखून लोकांनी EV घेवचे पयलीं मागीर आमी चार्जिंग स्टेशनां घालतले अशें सुदीन ढवळीकर म्हणटा. पूण ऑपोजीट हांगासर लोक गाडयो घेनात कित्याक चार्जिंग स्टेशनां ना म्हणून. तेंचें म्हणणें अशें समज चार्जिंग स्टेशनां येयलीं जाल्यार आमी EV खंय तरी हे घेतले. वीज मंत्र्याचो स्टेटमेंट आनी लोकांची जी अपेक्षा आसा ही खंय तरी कॉन्ट्रडिक्ट जाता. आतां पळोवंक गेल्यार पणजेत पळोवंक गेल्यार टू व्हिलराक फक्त 3 चार्जिंग पोर्ट आसात. एक पेट्रोल पंपार डॉन बॉस्को, एक हांगा कांपाल ग्रावंड आनी एक श्यामाप्रसाद मुखर्जी. आनी 4 व्हिलरीक फक्त एक MGचो शोरूम आसा तालिगांव थंयसर आनी पर्वरीम सेक्रेटेरिएट EESLाचो. तो चलता चलना हो कळपाक नेम कांय ना. देखून हांगासर एक चार्जिंग स्टेशन वाडोवचें आनी तेन्नाच खंय तरी लोक फुडें सरतले EVs घेवपा खातीर अशें लोकांचें म्हणणें आसा. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन नितीन गंगवणे सयत समीप नार्वेकार. 150 किलोमीटर हात सोडून सायकल चलोवन गोंयचो वैभव राजमानेन वर्ल्ड रिकॉर्ड केलो. ताच्या ह्या रिकॉर्डाची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डान नोंद जाल्या. गोंयचे फामाद कलाकार सुबोध केरकर हांचे कडेन वैभव राजमाने व्हिडिओ एडिटर म्हणून कामाक आसा. हो ब्रेक परफॉर्मन्स पळोवन कलाकार सुबोध केरकर हांणी खोस उक्तायल्या. Vaibhav Rajmane is working for me as a video editor and for almost more than a year. He started working with me even when he was a student, and cycling has been his hobby and he always wanted to break this record, and I think he has already broken the records of the viewership of my reels which I create. So one of the reels which he edited got 7.5 million views. So he is in the business of breaking records, and I'm very sure that this record of riding a bicycle without holding the handle, he will definitely break. He has already broken it unofficially. The present record is I think something like 130 some kilometers, and now he's going to make it 150 or 160. And I'm very sure, I think it is very important to have faith, endurance, believe in it oneself. This is very important, and I must always encourage young people who have faith in themselves and who want to create records in all spheres of life. So I very much encourage this, and I wish him all the best, and I'm sure he will do it tonight. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकर. शांतादुर्गा देवीचो जयघोष पारंपरीक विधी आनी भक्तगणांच्या हजेरेत दिवचलच्या फामाद नव्या सोमाराक व्हडा दबाज्यान सुरवात जाल्या. नव्या सोमारा निमतान पुराय शारांत भक्तिमय वातावरण फाकला. मंगळारा सकाळी ह्या उत्सवाची सांगाता जातली. आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त होते समग्र कुटुंबाचे कल्याण. देवी शांतादेवी नमस्कार करून सगळ्यांत पयलीं हांव सगळ्या भाविकांक आमच्या भक्तगणांक म्हणटा ते नव्या सोमाराची हार्दिक शुभेच्छा दिता. कित्याक प्रत्येक वर्सा म्हणटा तो नवो सोमार हो मोठ्या दबाज्यान हांगासर मनयलो गेलो वता. आनी हो नवो सोमार जो आसा पळय सबंद गोंयांत न्ही तर महाराष्ट्र कर्नाटकान म्हणटा तो प्रसिद्ध आसा. आनी जे महाराष्ट्र कर्नाटकाचे म्हणटा ते सगळे भावीक लोक म्हणटा ते हांगा येवन म्हणटा ते आयज सकाळच्यान म्हणटा सकाळी संक स्टार्ट जाला पळय ते आनी आयज भाविकांची गर्दी चालूच आसा हांगासर. आनी प्रत्येक भाविकांक मनांतसून हें आसा की देवी शांतादुर्गे कडेन येयल्या उपरांत आपली मनोकामना पूर्ण जाता. आनी ते उद्दिश्टांसून म्हणटा ते प्रत्येक नव्या सोमाराक म्हणटा ते हांगासर भरघोस अशा हितूनसून भाविकांची गर्दी जावन म्हणटा ती ह्या उत्सवाक आमच्या उदाण येता आनी हे उत्सव बरे भशेन कंप्लीट जावन वयता.
तेन्ना हो उत्सव सगळो हें करपा खातीर ते आमचे सगळे सहकारी म्हणजे कमिटी मेंबर्स आसा पळय ते सगळे कमिटी मेंबर्स आसा ते आपले तन मन धन लावन काम करता आनी थंयसून हो उत्सव म्हणटा बरो कामाचेर आमचो पूर्णतो पावताय. पारंपारीक विधी आणि भक्तांच्या हजेरीत दिवचलच्या फामाद नव्या सोमाराक व्हडा दबाज्यान सुरवात जाल्या. नव्या सोमारा निमतान पुराय शारात मंगल आणि भक्तिमय वातावरण फाकला. पुराय शार उमेदीच्या ल्हारांनी न्हावून गेला. गांवकार वाड्या वयल्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या देवळात ग्रामस्थ गांवकार मंडळा वतीन जाल्यार भितरली पेठेंतल्या श्री मठ मंदिरात बाजारकर झाजार मंडळा वतीन अंदू नवो सोमार उत्सव मनयतले. दिवचलचो नवो सोमार राज्या सयत हेर राज्यांनी बरोच फामाद आसा. नव्या सोमारा निमतान दर वर्सा हजारांनी भाविक दिवचले येवन देवीचे दर्शन घेतात. अंदूय भाविकांचो आंकडो वाडटलो असो अदमास आसा. नव्या सोमारा निमतान पुराय शारात आकर्षक अशी लायटीची रोषणाई केल्या. खाजे, खेळणी, कपडे आणि हेर दुकानांची व्हडली फेरी भरल्या. गांवकर वाड्या वयल्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या देवळात तशेंच मठ मंदिरात नव्या सोमारा निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्या. दिसभर धर्मीक विधी जाले उपरांत राती पालखी जातली. पालखी जाले उपरांत 4 कडेन गायनाच्यो मैफिली जातल्यो. ह्या गायनाच्या मैफिलीत नामनेचे गायक कलाकार वांटो घेवन आपले गायन सादर करतले. ताका लागून रातभर पुराय शारात सुरांचो पावस पडटलो. नवो सोमार उत्सव सुरळीतपणान पार पडचो म्हण प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज जाल्ली आसा. शारात वेगवेगळ्या कडेन पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो आसा. नव्या सोमारा निमतान अंदू मठ मंदिरात नवी उत्सव मुर्ती हाडल्या. मंगळारा सकाळी पालखी देवळात येतकीच ह्या फामाद नव्या सोमाराची सांगता जातली. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयचो पर्यटनाचो दर्जो देंवता हाका लागून गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो देंवता. हळडोणचे आमदार कालूस फेरेरान सांगले. तशेंच गोंयांत चलपी शिंदळकी वेवसाया आड पुलिसांनी स्वता दखल घेवन कारवाय करपाची गरज आसा अशें मत कालूस फेरेरान उक्तायला. सनबर्न गोंयांत नाकाच अशें तांचें म्हणणें. पण जाचना म्हणलो ना. सनबर्न 31 तारखेर जाचना म्हणला. सो दॅट इज वॉट वी आर वेटिंग टू सी. लास्ट मिनिट परमिशन दिला ना जाल्यार चॅक करया. एक पाटी सीएमान स्टेटमेंट दिला पब्लिकली अलाउड क्वेश्चन followed by a statement of the Honorable Tourism Minister. I think let us try to believe that there is some truth. If they go back on their word, then let us come to make the statement after that. But right now, too premature for me to anticipate, and we will hope that they stick to their word. Number one. About it, Comunidad can directly ask police protection, remove them out from the ground, stop the works from going on, and call it a trespass. Goya. Complaint na amkode. Why should there be a complaint? कोणा complaint करपाक मागीर सगळे ते वयतले तेका मारपाक ते भितात मागीर लोक complaint करपाक. So I believe that you should suo moto carry out inspections. You should suo moto verify whether this is going on or not. You mean to say they don't know? I ask a question. Do you mean the police don't know that what activity is going on? You mean they can't file report? Does the district magistrate not get report of what things are going on? Everybody knows what is going on in every nook and corner. फकत third party I'm going to कोणा हांव गेले जाल्यार म्हाका कांय म्हणनात ते पूण हांवें म्हज्या फ्रेंडान सांगलें येतात तेन्ना टाउट्स आनी पिम्स आहा हें जाय तें जाय म्हाका इंचातात ते. So I think that we need to pull up the socks and make sure that even the officials have to be booked. That's why I said even in Sunburn also officials have to be booked. Then you'll know law is being followed, because when they know they will go under the radar, everybody will be very careful. So there are many other things which are there in the field which you know and I don't need to name, which are bringing Goa to be known as a city of sin. And this kind of things are ruining the good name and image of Goa. पळय आतां आमगे कितले फॉरेनर येताले आनी चोय आमी 1970s उलोवया. 1970s 1980s लोक येताले फॉरेनर येताले आनी नुस्तेकारागे घरा रावताले.
इतले हॉटेल नाशिल्ले पयले, रूम इतले नाशिल्ले, पूण घरा रावताले अँड स्टील गोवा वॉज नंबर 1 टुरिस्ट डेस्टिनेशन. हॉटेल गायले, बिझनेस करपाक गेले, पयशे करपाक गेले, आनी कितें जालें, काबार जावपाक जालें. सो यू रीच अ पीक टायम when instead of encashing on it, we are defeating the very purpose of promoting tourism. 70तल्यो 3 शाळा आता डिजिटल शाळा जातल्यो. गुळेली, भिरोणा आनी होणा ह्यो तिनूय शाळा 2 म्हयन्या भितर डिजिटल करपाचो यत्न करतले अशें आश्वासन भलायकी मंत्री आनी वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणे हांणी दिलें. गुळेली 70च्या सरकारी माध्यमीक विद्यालयाच्या किलबिल कार्यावळीच्या समारोप सुवाळ्याक ते उलयताले. म्हाका दिसता की भुरग्यांक टॅक्नॉलॉजी एंड इनोव्हेशन आनी तुमचे ल्हान ल्हान जे भुरगे आहा हे भुरग्यांक योग्य तरेचे फेसिलिटीज उपलब्ध आनी फुडें जर तांकां वेगळे तरेचे पर्स्पेक्टिवान पळयल्यार आयज आमी सरकारान असल्या कारणान आमी आमच्या 70च्या परिसरांत जे कितें आमी आमच्या भुरग्यां खातीर युथा खातीर करूंक शकता करपाचो आमचो प्रयत्न हो सदांच चालू आसता. हे प्रायझेसचं जे कारण कितें म्हणजे भुरग्यांक एक वेगळे तरेचे एक प्रोत्साहन दिवपाक ताका एनकरेजमेंट दिवपाक की फुडें वचून बरें आनी कितें तरी करूंक जाय आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. ह्या शाळेक म्हाका दिसता हांव तेच नितलेशाक उलयतालो की पेंटींग बी सगळें करपाची गरज हांव एकूच सांगता तुमकां PTA अध्यक्ष आनी तुमचे सगळे टिचर कम्युनिटीक की हांव नितेशा कडेन हांव एक कॉन्ट्रॅक्टर दिता ते ताबडतोब फुडले जानेवारी म्हयन्यात पूर्णपणे पेंटींग पासून सगळ्यांनी तुमच्या शाळेच्यान आमी सुरवात करतले ते स्थापन करपाक. म्हणजे आनी खंयच लोकांनी उदाहरण दिवंक जाय जाल्यार आयज गुळेलीच्यान उदाहरण दिवचें पडटलें. उदाहरण दिवंक जाय जाल्यार भिरोंड्याची शाळेचें उदाहरण दिवंक जाय. उदाहरण दिवंक जाय जाल्यार होंडाची शाळेचें उदाहरण दिवंक जाय. हांव आयजूच आतांच बसून विचार करतालो की हेच तरेची आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान तुमी पळयल्यार जायती सोय आमच्या लोकांक आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आमी केल्या. केंद्र सरकाराच्या विश्वकर्मा येवजणेवरवीं स्वताचो वेवसाय सुरू करपी गोंयकारांच्या घराच्या पत्त्याचेर ट्रेड लायसन्स दिवचे. ट्रेड लायसन्स दितना तांचे मुखार कसलेच संकट हाडचे न्हय अशे निर्देश मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी राज्यांतल्या सगळ्या पालिकांक दिला. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय वरवीं ते उलयताले. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आझादी का अमृत कालात 4 पिलर महत्वाचे सांगले. तितूर नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण. हातूंतल्यान नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती ह्यो 3 ज्यो आसा हेतूंतल्यान स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हे तांकां महत्वाचें आसा. म्हणून तेंच्यांनी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च केली आणि ताच्या अंतर्गत 18 ट्रेड ज्यो आसा म्हणजे आमी जेका सातत्यात म्हणटा की स्किल्ड काम करताले तांकां कोणीच केन्नाच म्हणजे पुराय देशभर पळोवंक नाशिल्लें. कोण तरी चप्पल लावपी आसतलो, केंस कापपी आसतलो, आर्टिजन आसतलो, पाटले करपी आसतलो, भांगार करपी आसतलो, कोयते करपी आसतलो, अशे जे ट्रेडिशनली बिझनेस करपी आसतले ह्या सगळ्या जाणांक PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत आयडेंटिफिकेशन म्हणजे तांकां आमी आय कार्ड दिता. दुसरी गजाल तांकां आमी स्किलिंग करता आनी टूल किट दिता. तांची ट्रेनिंग पयल्या फावटी आमच्या गोंयांत जवळपास हांव सगळ्या सरपंचांचें अभिनंदन करता. तुमी घेतलेल्या इनिशिएटिव्हा खातीर 20,000 पेक्षा चड PM विश्वकर्मा गोंयांत जॉईन जाले. तांकां आय कार्ड तेंचे आतां मेळटलें. फुडल्या म्हयन्यां पर्यंत तांकां टूल किटचे 15,000 रुपया तेंच्या एकावंटाचेर येतले आनी ताज्या उपरांत तांकां डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंटाच्या वतीन तेंची ट्रेनिंग जी आसा ही ट्रेनिंग सुरवात जातली. अजुनूय बी कोण जे उरल्या फुलकार भितर येता, टेलर भितर येता, ब्युटिशियन भितर येता, ह्या सगळ्या जाणांक PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत जॉईन करून घेवचे. इन फ्युचर 1 लाख रुपया पासून 3 लाख रुपया पर्यंत तांकां नॅशनलायज बँकेंतल्यान लोन मेळटलें कमीत कमी इंट्रस्टाचेर. त्या खातीर म्हाका दिसता तुमी करून घेवचे. आयतारा नवे वाडे हांगा येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी राष्ट्रोळी देवळाचो बुन्यादी फातर घालो. उपरांत वास्को वाठारांत हे पयले देव राष्ट्रोळीचे जागृत देवस्थान आसा. जसो तुमी देवाचेर विश्वास करतले, देवाची भक्ती करतले, तसोच तुमकां देव पावतलो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. म्हाका आज खूबच आनंद जाता की आज हे बरे दिसा शिलान्यास ह्या कार्यक्रम राष्ट्रवादी ब्राह्मणाचे देवळाचो हांगा म्हाज्या हातीनसून म्हाजे हस्ते जावपाक म्हाका संदी मेळ्ळी म्हणून हांव आदीच देवा म्हणजे नमन करता आनी ताका म्हणून सांगता की हांव हें केन्ना विसरपाक शकना. याद करता की म्हाका दिसता दिवा आनी हें खरेंय जावन आसा
न्यू वाडे हे वाठारान हे सगळ्यान पयले लोक हांगा भक्ती करपी हे पयले देवूळ, मागीर सगळीं देवळां येयला आनी तेन्ना कितले हेका म्हत्व आसा आनी देवाकूय वा राष्ट्रीय ब्राह्मणांकूय खबर आसा की सगळे लोक हांगा सारखे मना पासून भक्ती करता म्हणून आनी म्हणून हिंगा जागृत देवस्थान अशें सगळे जाण जाणा हेज्याहून जागृत देवस्थान हांगा तरी म्हाका दिसता आसा म्हणून आनी तेन्ना तेजी शक्ती तो खरें लोकां खातीर आनी लोकां बरें जावपा खातीर म्हणजे ही आसता ही हांव समजता. तेन्ना आज जेन्ना म्हाजे हस्ते जाले हेज्याहून आनंद म्हाका आनी कितें जावपाक शकता आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब म्हाजे मित्रा बाब दाजी सालकारा आमी मेळून वांगडा रावनूच हिंगा सुदार हाडपाक सोदता. मंदिरूय जावप म्हणल्यार खंयचें देवूळ जावप म्हणल्यार एक भक्ती वाडोवप, भक्ती वाडयली सारकी आनी चड जाली सारकी हें कितें दाखोवन दिता की लोकांकूय विश्वास आहा देवाचेर आनी जितलो विश्वास तुमी देवाचेर वाडयतले एक लक्षांत दवरात हे प्रार्थना करप म्हणल्यार प्रेयर करप म्हणल्यार ती एक वायरलेस सिस्टम देवा कडेन तुमी तरी ती सारकी दवरली जाल्यार देवूय तुमकां पावतलो आनीकूय कल्याण जातले आनीकूय बरेपण तुमचे लायफान तुमकां मेळटले. हेंच जावचे खातीर हें मंदिरूय जाता. आमी सगळ्यांनी हातभार लावया फक्त आमी दाजी आनी हांवूच न्हू पूण सगळे लोकांचे हातभार जेन्ना लागता देवूय प्रसन्न जाता सगळ्यांचे तरेन म्हणजे सगळ्यांचे तर्फे हें जाता. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.